हेब्रेवांक पत्र 20:7 क्रिस्तांचें याज्ञिकपण आदल्या कोराराच्या याज्ञिकपणावन व्हडतें. मेल्किसेदेकाचें याज्ञिकपण. मेल्किसेदेक सालेमाचो राजा आनी भोव व्हडत्या देवाचो याज्ञीक आसलो. राजांचेर जोयत व्हरून अब्राहम परतो येतलो तेन्ना मेल्किसेदेक ताका मेळ्ळो आनी ताणें अब्राहमाक आशिर्वाद दिलो. तेन्ना अब्राहमान आपूण घेवन आयिल्लो तितल्यांचोय 10वो वांटो ताका दिलो. मेल्किसेदेक ताच्या नांवाचो अर्थ धरून पयले सुवातेर प्रमाणीकपणाचो राजा, त्या भायर तो सालेमाचो राजा देखून तो शांतीचो राजा. ताच्या बापायची आनी आवयची न्हय म्हूण ताच्या खंयच्याच पुर्वजांची खबरूच ना. तो केन्ना जल्मलो वा केन्ना मेलो हाची खबर ना. ताचें याज्ञिकपण देवाच्या पुताच्या याज्ञिकपणा सारकें. सदांकाल मेल्किसेदेकाची इतलीच खबर उरतली की तो याज्ञीक. मेल्किसेदेक अब्राहमा कडचो लुटीच्या मालाचो 10वो वांटो घेता. तर तो कितलो व्हडतो तो पळयात. आमच्या पोरजापोती अब्राहमान पर्यान झुजाचे लुटीच्या मालाचो बऱ्यांतलो बरो 10वो वांटो ताका दिलो. सगळी इस्रायेलाची पोरजां अब्राहमाची संसद, पूण फकत लेवीच्या कुलांतली की याज्ञीक जातात. तरी जे याज्ञीक आसात तांकां सुमृती पोरमोणें पोरजे कडसून म्हणगे आपल्याच भावां भयणी कडसून 10वो वांटो वसूल करचो कायदो आसा. मेल्किसेदेक अब्राहमाचे संस्थींतलो न्हय आसलो, तरी आसतना ताणें अब्राहमा कडचो 10वो वांटो घेतलो आनी देवाच्यो बासावण्यो घेतोल्या अब्राहमाक ताणें आशिर्वाद दिलो. दुबावा विरेत आशिर्वाद दिता तो आशिर्वाद घेतोल्या परस व्हडतो. त्या भायर 10वो वांटो घेतात ते एक दीस मरतले तसले सादे मनीस. पूण मेल्किसेदेका विशीं अशें सांगचें आसा. आमकां म्हायती आसा त्या प्रमाणें जाच्या मरणाची खबरूच ना ताणें अब्राहमा कडचो 10वो वांटो घेतलो. म्हणटच हरशें लेवी दुसऱ्यां कडचो 10वो वांटो वसूल करता जाल्यारूय जेन्ना अब्राहमान 10वो वांटो फारीक केलो तेन्ना लेवीनूय केलो. अशें जालें. कारण मेल्किसेदेकाक अब्राहमाक मेळ्ळो तेन्ना लेवी आजून जल्मूंक नासलो. तो अजून आपल्या पुर्वजांच्या आंगांत आसलो. लेवीचें आनी मेल्किसेदेकाचें याज्ञिकपण वेगळें वेगळें. पोरजेक दिल्ली ती सुमर्थ लेवीच्या याज्ञिकपणाचेर दवरलेली आसली. तर लेवीचें याज्ञिकपण पोरजेक सोपून पावोवंक उपकारलोलें जाल्यार मेल्किसेदेकाच्या जिनसाचो आनीक दुसरो याज्ञीक कित्याक म्हूण येवंक जाय आसलो. आरोनाच्या जिनसाचो याज्ञीक पुरो जातलो आसलो. म्हणटच याज्ञिकपणाची बदलणी जाल्या जाल्यार सुमर्थीची बदलणी जावंक जाय. ह्यो वस्तू आमच्या सुमया विशीं सांगलोल्यो आसात. पूण तो दुसऱ्या कुलांतलो आनी ह्या कुलांतल्या एकल्यानूय केन्नाच वेदीची सेवा करूंक ना. तो जुदाच्या कुलांतलो जल्मलो म्हूण सगल्यांक खबर आसा आनी मोइजेसान याज्ञिकाची खबर करतना ह्या कुला विशीं कांयच सांगूंक ना. मेल्किसेदेकाच्या जिनसाचो दुसरो याज्ञीक. मेल्किसेदेका सारको आनीक एकलो याज्ञीक उबो जालो देखून हें अदीक स्पश्ट जाता. मासा रोगता प्रमाणें खंयच्याय कुलांतलो मनीस याज्ञीक जावंक जाय असो सुमर्थींत कायदो आसा. ह्या कायद्याच्या बळान जेजू याज्ञीक जावंक ना. तो अविनाशी जिविताच्या बळान याज्ञीक जालो. खरेंच ताचे विशीं पवित्र पुस्तकार अशी गवायकी दिल्ली आसा. मेल्किसेदेका पोरीं कोण
आदलो फुडलो नासतना यादनीक तूं सासनाक म्हणटोच आदलो कायदो काडून उडयल्लो कित्याक तो अशोक्त आनी निरुपयोगी आसलो, कारण सुमतीक कितेंच सोपाडणेक पावोवंक शक्ती नासली. पूण आतां आमकां ह्या कायद्याच्या जाग्यार एक अदीक व्हडतो भरवोसो देवान उदेंवसो केला आनी ह्या भरवश्या वरवीं आमकां देवा चडशीं वचूंक प्रवेश मेळटा. त्या भायर हे विशीं देवाचो सोपूत आसा. दुसऱ्यांक यादनीक केल्ले तेन्ना असलो सोपूत नासलो. पूण जेजू यादनीक जालो कित्याक देवान सोपूत घेवन ताका अशें म्हणलें, सर्वेस्परान सोपूत दिल्लें उतर तो पाटींग घेवचो ना, यादनीक तूं सासनाक. सोपूत घेवन देवान हो करार स्थापलो देखून तो अदीक उत्तम आनी हाची खात्री दिवपाक खूद जेजू जामीन रावता. आनिकूय एक अंतर आसा. ते आदल्या कराराचे यादनीक जायते जाण आसले, कित्याक एक एकलो मरून वेतालो आनी अशें सदांकाल उरो नासलो. पूण जेजू सासणाक जिवो आसा आनी देखून ताचें यादनीकपण सासणाक तोखता. म्हणटोच आतां आनी सदांकाल ताचे उद्देशीं देवा चडशें वचूंक सोदतात तांकां तो तारण दिवंक शकता, कारण ताचे खातीर देवा मुखार विनोती करूंक तो सासणाक जिवो आसा. खरेंच असल्या परम यादनीकाची आमकां गरज आसली. देवाक मानलोलो निरपराधी, निश्कळंक, पातकी मनशां तावन कुशीन काडलोलो, सर्गार वयर उबारलोलो, तो हेरां परम यादनीकां सारको न्हय. ताका पयले सुवातेर आपल्या पातकां खातीर आनी उपरांत परजेच्या पातकां खातीर दिसान दीस येवन भेटोवची गरज ना, कारण हें ताणें आपणाचोच येवन करून एकाच फावटी करून काडलें. देवान दिल्ले सुमतीन नेमलोले यादनीक सगळे अशोक्त मनीस. पूण सुमती उपरांत तोच देव सोपूत घेवन सासणाक सोपाडणेक पावयल्ल्या पुताक यादनीक नेमता. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार.